everyone and welcome back to my YouTube channel. हाव प्रणाली and प्रणालीज कुझिन आमच्या YouTube चॅनलचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर आज आम्ही करूया एकदम कुरकुरीत अशी कॉलीफ्लावराची भजी. आता ही तुम्ही च्या बरोबर किंवा जेवणा बरोबरही खाऊ शकता. ही करपाक सामकी सोपी तशीच बेगीनूय जाता. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरुवात करूया. तर ताका लागून हांवें हांगा एक ल्हान कॉलीफ्लावर घेतला आनी तांचे अशे बरे बारीक कुडके करून घेतला. हांगा जितले तुमकां सायज जाय तितले तुमी करात. आनी हांकां आमी गरम उदकान घालून दवरिल्ले, कित्याक म्हटल्यार जर तांकां किडे बिडे आसा जाल्यार ते वतात. आनी तांचें हांवें उदक काडून घेतलां. आतां हांकां आमी थोड्या वेळा खातीर उकडून घेवपाक जाय. ताजे उपरांत हांवें हांगा कायलीन थोडें उदक गरम करपाक दवरलां. हें उदक आमकां बरे पैकी अशें गरम जावपाक दिवपाक जाय. तांकां असो बरो खतखतो आयलो तसो तातूंत इल्लें मीठ घालून घेता आनी ते कॉलीफ्लावराचे कुडके तातूंत घालून घेवया. अशें सवका घालून घेयात आनी हें आमकां 1-2 ते 3 मिनटां खातीर उकडून घेवपाक जाय. चडूय उकडोवपाक जायना, 1-2 ते 3 मिनटां खातीरच उकडून घेवया. आनी 3 मिनटां उपरांत ते कॉलीफ्लावरांतलें उदक आमकां अशें बरें गाळून घेवपाक जाय. अशें बरें गाळून घेयात आनी ते एका आयदनान काडून घेवया. आनी हें पळया, आमी ते कॉलीफ्लावरांतलें उदक बरें पागळून घेतलां. आतां तातूंत थोडें घालता मीठ. हांगा मीठ चड वापरनाका, कित्याक म्हटल्यार आमी शिजता आसतना मीठ घातिल्लें. तांकां अशें बरें लावन घेवया. अशें वेवस्थीत तांकां लावन घेयात आनी हें आमी काडून सायडीन दवरया. तातूंत मागीर अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो. 1 ल्हान चमचो घालया मिरसांगेचो पिठो. हांगा जितलें तुमकां तिखट जाय तितलें वापरात. तेंय आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी हें काडून थोडे वेळ सायडीन दवरया. ताजे उपरांत एका आयदनान हांव हांगा 2 कप बेसन घालून घेता. आतां हांगा तुमकां जाय जाल्यार तुमी बेसना बरोबर थोडें तांदळाचें पिठूय घातल्यार जाता. तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेवया. ताजे उपरांत हांगा हांवें ल्हान चमचो हळदीचो पिठो घालून घेता. 1 ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो. हांवें हांगा चिमूटभर बेकिंग सोडा घेतला, तो तातूंत घालून घेता. 1 मोठो चमचो घालया आले लसणाची पेस्ट. हांवें हांगा थोडें आजवायन घेतला, म्हणल्यार खावचो वोवो. ताका मागीर हातान असो बरो क्रश करून घेवया आनी तो तातूंत घालून घेता. तातूंत मागीर घालता बारीक चिरलेली ओली कोथमीर आनी हातूंत इल्लें उदक घालून मिक्स करून घेवया आनी ताजी एक बरी स्लरी तयार करून घेवपाक जाय. एक बरो बॅटर तयार करून घेवया. हांगा जितलें तुमकां उदक जाय तितलें वापरात. चडूय दाट जावपाक जायना आनी चडूय पातळ आसपाक जायना. तातूंतले ते गुळे आसा ते बरे मोडून घेवपाक जाय. हे पळय अशें करीत रावात आनी ताजी एक मिडियम कन्सिस्टन्सी येवपाक जाय. आनी हें पळया, ती बॅटराची कन्सिस्टन्सी अशी आसपाक जाय. आतां ते कॉलीफ्लावराचे कुडके आमी ह्या पिठेन बुडोवन घेवया. ताका अशें बरें कोट करून घेयात आनी हें आमकां बरे पैकी डीप फ्राय करून घेवपाक जाय. बट ताज्या पयलीं आमी थोडें तेल गरम करून घेवया. तर ताका लागून हांवें कायलीन थोडें तेल गरम करपाक दवरलां. हें तेल आमकां बरे पैकी गरम जावपाक दिवपाक जाय. ते अशें बरें गरम जालें तशें आमी ते कॉलीफ्लावराचे कुडके एक ते पिठेन घालून तांकां अशें बरें कोट करून घेवया आनी तेलान सोडपाक जाय. अशें बरें वेवस्थीत तातूंत घालून घेयात आनी फ्लेम सदांच लो करून बसपाक जाय, नाजाल्यार ते अशेंच हरवे उरता. आनी थोड्या वेळान हें आमकां दुसरे वटेन परतून घेवपाक जाय आनी हें आमी दोनी वटेनी 1-2 ते 3 मिनटां खातीर बरे पैकी डीप फ्राय करून घेवया. बरें अशें भाजून घेवया. ते अशें दोनी सायडीनी परतून घेयात, सवका परतून घेयात. आनी ही पळयात, आमची कॉलीफ्लावराची भजी खावपाक तयार जाल्ली आसा. आतां तातूंतलें तेल आमकां बरे पैकी पागळून घेवपाक जाय. अशें बरें वेवस्थीत पागळून घेवया आनी ते एका आयदनान काडून घेवया. तशेंच आमी उरिल्ले भज्यांकूय अशें काडून घेवया. आनी अशे तरेन तुमची क्रिस्पी आनी क्रंची अशी कॉलीफ्लावराची भजी खावपाक तयार जाल्ली आसा. ही तुमी टोमॅटो सॉस किंवा ग्रीन चटणी बरोबरय खावं शकता. तर ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.